पावसाळ्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी प्रश्नांचो नेट दाखयलो। सिवरेज आणि उदकाच्या प्रश्नार फोंडेचे आमदार रवी नायकान भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराक धारेर धरलो। अर्डिक्स को ब्युरो रिपोर्ट। Speaker sir, US based CDM Smith जी बाराबरी केस जाल्या त्याची तुम्ही म्हणले की आपण इन्क्वायरी करतो म्हणून बरोबर ती आता ती इन्क्वायरी करता असतानाच आता आमची फोंडेची सिवरेज जी आसा सिवरेज आता तूं म्हणटा की तुवें रिप्लाय दिला की 2018 ती सुरू जातली 11 जाली 18 म्हणजे 7 वर्सां आनी म्हणटरी हे जे आसा ट्रिटमेंट प्लांट नासतना तुमी पायप कित्याक घातली पायप भितरल्यान पायप घातली गुजरातच्यान हाडली पायपां आनी खंयच्यान हाडली ते म्हाका तूं खबर आसतली पूण ही पायपां जी आसा ही घातली विदावट ट्रिटमेंट प्लांट नासतना मग ट्रिटमेंट प्लांट केन्ना बांदतलो आनी खंय बांदता I assured this house the project is the best technology project which is known as CTEC technology. एका वर्सांत हो प्लांट कंप्लीट करून हांव लोकांक लोकार्पण करपाचें ठरयिल्लें आसा आमच्या गव्हर्मेंटान आनी वी वील डू इट. बिकॉज सर अशी आस्वादनां ताणें 2012कय दिल्ली बाय 2016 म्हणल्यार 24/7 सगळ्याक उदक गोंयचें मेळटलें उदकच ना मरे लोकां आनी ही कशी आसोवन तुजें कारण तुजी ताब्यांत जमीन ना आसा ट्रिटमेंट प्लांट नासतना तुवें पायप घातल्या करेक्ट पण तूं जमीन केन्ना घेतलो आनी फुडल्या वर्सा कशी दितलो कारण आतां 7 वर्सां जालीं ताब्यांत जमीन आसा ना ना हांव म्हाजे पांय उबो आहा म्हणून बस म्हणून हांव मागीर विचारता म्हणून सगळीं तो लँड विशयान तूं करतलो म्हणटा आनी तूं 1 वर्स कशें दितलो लोकां अर्पण कशें जातलें उदकाचें लोकां अर्पण केलें तुवें हेवूय लोकां पूण केन्ना सगळें तुवें केलां मरे ट्रिटमेंट प्लांट आनी हे पळय तुगेलें हें आसा सगळें टेंडर तुवें केलें विदावट जमीन ताब्यात नासतना सगळें तुवें केलां पायप लायन तुवें घातलें मरे आनी कोणाचें म्हाका लागत ना हांव कोण रे माने मंत्री हांव कोण बेश्ट कितेंय सांगता पळय तो म्हण तुमी लोकांचे पयशे पब्लिकाचे पयशे तो अशें वाया घालपाचें म्हणजे स्कीम ना तुमी टेंडर करता आनी स्कीम ना आनी लोकांक कांयच ताचे बेनिफीट ना हे भानगडी घालना 7 वर्सां जालीं आनी उरलेले 60% काम जाला उरलेले केन्ना करतलो चडसो वेळ प्रश्न विचारपाकूच घालयतात ते म्हाका दिसता बसचे तांकां उत्तर दिवनी ना ही म्हणा तो दिना US बेस सांग ताका आमी हो प्रोजेक्ट 2014 EFC क्लियरन्स करून 2016 टेंडरींग प्रोसेस करून काम चालू केलें सायड बाय सायड आमी हावसिंग बोर्ड कॉलनी कुर्टी ह्या बोर्डाची NOC घेवन तांचो जागो फिक्स केलो तांची NOC घेतल्या नंतर आमी कामाक चालू केलां मदीं पंचायत निवडणूक आनी आमची निवडणूक आयिल्ल्या कारणान थोडे 6 म्हयने तातूंत गेले आतां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक कुर्टीच्या पंचायतीत जो आमचो थंय प्रोजेक्ट येता ताजो फायनल हें आसा आनी ते पास जाल्या नंतर थंय काम चालू जातलें एका वर्सांत हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करून लोकार्पण करतले दुसरो जी जमीन आसा त्या जमनीच्या जे मालकी हक्क आसा त्या मालकी हक्काची इरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी आमी घेतल्या तांकां पयशे दिवना अजून पसून इरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी घेवन वी हॅव ऑलरेडी टेंडर द वर्क टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग क्लियर केलें पोल्युशन बोर्डान आमकां सर्टिफिकेट दिलें आनी येता त्या म्हयन्यांत हें काम आमचें चालू जाता